फुडेच्या एपिसोडांतू चुडी कशी बांदूची म्हणून हांव तुमकां सांगिल्लें आसा. तुमी पुराय जाणांनी तें पळयलेलें आसा. आजी आमी ते शुक्रार आनी आयतारा चुडी बांदितना तुळशी पूज करतना तुळशीक एक निवेद्य म्हूण करूं आसा. आमी प्रती दिवसू तुळशीक उदक घालून तुळशी पूज करताची जाल्यार श्रावण मासांतू चुडी पुजितना एक तुळशीक एक निवेद्य म्हूण करूं आसा. ते निवेद्याक आमी गोड्डा खाद्य साखरे खाद्य म्हणजे देवीक देवाक केन्नाय गोड्डाचें साखरेचें खाद्य भारी पसंद आसता. तशी फोव काडलोचो आनी कसलें शीर करचें. मागीर चण्याचें म्हणटना वरमहालक्ष्मी व्रत येता दोनी शुक्रारा तेन्ना खिचडी करची म्हणजे देवीक केन्नाय चण्याचें खाद्य प्रिती म्हणून. तशी नमुनमुनेचें आमी खाद्य करून ते देवाक तुळशीक निवेद करून घरांत देवाक निवेद करून मागीर पुराय जाणांक आमी ते दिवचें आसा. जाल्यार आमी सान आसतना चुडी पुजा म्हण सुद्दां आमी राखून भशेन आमा आज कसो निवेद्य मा देवाक आज कसो करचें म्हणून आज फोव कलोचवे ह्यो लायक म्हूण ते स्कुला दुखून येतना आमी धांव 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 नेवचे ते फोव खावचे खातीर म्हणून. आमी हें सांगता म्हळ्यार आज काली आमगेर चेडवांक हे गोडशा बद्दल तितले एक नमुन्याचें खायश ना. कित्याक म्हळ्यार तांकां भायर मेळटा नमुने चॉकलेट खंय नमुने केक खंय हें पुराय नाम आमी सान आसतना आयकनीची. त्या निमित्ती आमगे घरा करचे खाद्याचे आमकां शोक आशिल्ली आमकां गोड आशिल्ली. तशी आतां हांव तुमकां एक पंचकदाय सुलोभेर कशी करयता म्हण एक पंचकदाय आमी करून दाखयता पळयाची. सुलोभेर करची कसली म्हळ्यार लाई पिठाची एक पंचकदाय हाका कसली जावका म्हणना एक नारळाची सोय म्हळ्यार ताजी धवी सोय जाल्यार चांगी मस्त काळें आसूं येता. मागीर लाये पिठ आनी गोड्डाची पिट्टी आनी एळा पिट्टी. सुरवेक आमी लाये पीठ कसो करता म्हळ्यार अंगडी दुखून हाडटरी तांतू ಸ್ವಲ್ಪ ಭತ್ತ ಕೂಸು आसता ती पर वेंचुनेनी कांड वर्का. नंतर भारी सुलभ कसले म्हळ्यार सुरवेक सोय आमी एक आयदनां भितर घालून हाका आमी गोड्डा पिट्टी आतां मार्केटान गोड्डा पिट्टी मेळटा न्हय नातल्यार गोडय आमी सिंदून गोडय बरसूं येता. हाका गोड्डा बदल आमी साखर घालयता जाल्यार कसले म्हळ्यार आतां पुराय एक मस्त सायन्टिफिकली सांगचें कसले म्हळ्यार गोड चांग साखर मस्त चांग न्हय म्हळ्यार खातीर आमी जाल तितलें गोड यूज केल्यार भारी चांग. ही गोड्डा पिट्टी सोये ओट पळय कान ताका पांको हातीर दवरनी कोरका म्हणून हातान सोये ओट अशी बरचितना आपापी तें मेल्ट जावन ती सोय तांतू भितर लायक पांकसो जाता. ते पांक जाल्यार आमी कसो करता म्हळ्यार लाये पीठ हाका बरचोच्यो हाकाची आमी फोव बरचल्यार फोवा पंचकदाय म्हूण जाल्ली. फोव आनी लाई घालून ती पंचकदाय करताची. ही हांव सांगची म्हळ्यार सुलोभेरी आपासिकय आतां आमी गोड रान्नीर दवरून पांक करून त्या पांका पंचकदाय करताची जाल्यार चिकेचे हाज्या पेक्षा चिके कश्ट आसा म्हळ्यार वेळ जावका ताका म्हळ्यार खातीर. आतां हें पळया जालें गोड हांत भितर सोयी भितर मेळटा जालें. आतां ताका लाये पीठ बरचोच्यो. लाये पीठ आमी ते वेंचले म्हळ्यार तांतू सन्न सन्न भत्ता खूस आसता ते खातन पक्कनी तोंडां आनी चेडवांक आनी सिरकता म्हळ्यार खातीर आमी ते सुरवेक वेंचून दवरता. आमगेले मंगळूर गांवांत पुराय नमुन्यांची मेळटा म्हणून कडदनान म्हणून तुमकां गम्मत मंगळूरा पुरे मेळटा तुमकां पुरे कोर येता म्हणून त्या खातीर असल पुरे तुमकां आमी दाखयल्यार हांगा दुखून तुमी पक्कन परगांव दुखून हांगा येयल्यार हांगा आमगेले मंगळूरा दुखून घेवन वचूं येत न्हय दिडीर तुमकां कोणाय घरकड आयलींची कसलें ना. आज काल कश्ट ना तें इता म्हळ्यार तंतय पुरे नमुने बेकरेंत लायक नमुने खाण पुराय मेळटाची जाल्यार आमी घरकड केल्लेले हाजे रुची गे अशी जातना हें जालें नवें हाका मागीर परंबोळाक आमी एळा पिठी घालता. कसले गोडशे खाणाक एळा पिठी घाल्यार मात्र एक नमुने परंबोळ येवच्यो. अशींच लाये पिठोय काल्लू येता चेडवांक कसले अशीं दिल्यार ते आंगार न्ही पाडयताची नवें म्हणून आमगेले मालगड मनशी कशी गोतस्वे तांणी ते पाठ शिकोवचें आमकां वेगो अशीं पुराय दिवचें न्हय गो पळय
आता अशी करतना कितले छंद लये पिटे उंड जात पळय हां चेड्डू हें पळयतना खुशीची ओ उंडो 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 म्हणून तांणी उंड खाताची लायक कोर न्हू अशी तुमकां पंचकदाय दिवचे पशी उंड केल्यार उंड खाताची म्हणून म्हळें तरी हें मालगड्याल पुराय हिकमती म्हणचे ताका पळया कितले भितरी उंड जालो उंड कांय कश्ट जाले ना असल पुराय खाद्य कोर न्हू आमी ते शुक्रार आनी आयतारा चुडी पुजेक दवरचे अशींचे आतां हांव लाये पीठ काडलेली पळय तशींची ताका फोव घाल्यार फोवाची पंचकदाय जाली साखर घालून फोव कालयताची ती भारी लायक जाता एक दीस शीर करताची म्हळ्यार आमकां 8 मेळटा पळय 4 शुक्रारू 4 आयतारू मेळटा एक श्रावणा भितर चडते वरमहालक्ष्मी ते दीस तिका हाजे आमी करचे खिचडी करची म्हळ्यार चण्या दाळेनी गोवां कण घालून खिचडी गोडे घालून करताची साखर घालची ताका सोयेन घालून ती लायक जाता हें पुरें आमगेले मालगड मनशान करून दवरलेलें आनी फुडें चेडवांक भारी खूश आशिल्ली तांणी स्कूल आदुकून येतना पळय आज चुडी पूजन आयतारांत तांकां गम्मत हांव जगण मारचें हांव शंकू वाजोवच्यो म्हूण पुराजन चेडवांचो अभ्यासूय आशिल्लो जाल्यार आजी जेवो मालगड मनशान आशिल्ले घर कडेन ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರ್ನು ही आमगेले रिवाज एद्दोळटे छंद रितीर जाल्लेले आसा आनी आतां पळया आमकां ಸ್ವಲ್ಪ चॅनल आसाची ह्या चॅनला मुखांतर आमी पुराय जाणां दाखयल्यार ते विसर केलो वस्तू तांकां कोण तांणी हें खंडीत पळोवन हें पुराय करताची म्हणून आमकां ताची माहिती मेळ्ळे निमित्ती आमी असल पुरे कोरका सबीत माये म्हणून म्हाका तांणी सांगता आसाची हांव तुमकां करून दाखयता आसा हाजी प्रयोजन तुमकां पुरे जाणां मेळ्ळो तुमी पुरे जन प्रयोजन घेताची म्हूण लेखून हांव तुमकां हें करून दाखयता आसा पळयलें नवें मी गेलो आतां झटपट लये पिठे उंड